मोदल्या फावो कोणाक फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां येशूची कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयच्या मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता पॉल फेर्नांडीस. आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें तशें आमी भेटयता देवाक दिन वाचून ब्लेज आनी मारिया फेर्नांडीस आयज आपल्या लग्नाची 25 वर्सां मनयतात. देवान तांचेर तांच्या घोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांचें लग्न जिवीत सुफळ करूंक हे भेटेन आमी तांचेय पासत मागुया. आमची हेर सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमचेच पासत, आमच्या घोराब्यां पासत आनी आमच्या राज्या पासत. ह्या दिसांनी आतां पावस सुरू जाता. सगळ्या शेतकामत्यां पासत मागुया. शेतकामत्यांचो वावर सुफळ जावचे पासत सगळ्या शेतकामत्यांक आमच्या मनान दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, साद्या काळान आमी भितर सरता. देवाक आर्गां दिवया, दिन वाचुया. आनी ह्या साद्या काळान भितर सरता आसतना आमकां जेजू खालतिकायेची खबर सांगता. आमी खालती जावंक, ल्हान जावंक आनी खालतिकाये वरवीं आमी पयलीं जावंक. पूण जायते फावटी आमी खालतिकाय विसरल्या आनी व्हडपणान जियेल्या. वो आमचेंच सदांच आमी चिंतलां. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून कळोन सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करप म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदविदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संतोश बगूंक आमकां निर्मी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागयोन जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, झुजां आनी जोगडीं तुमचे मोदें कुयतान उपजतात. तुमचेच भितर झूज करतात त्या वोंडोवण्यांनी तावन न्हय. तुमकां कितें जाय तें तुमकां मेळना म्हणटोच तुमी जिवेशी मारूंक तयार आसात. तुमी कितें आशेतात तें तुमी जोडूंक पावनात. तेन्ना तुमी तुमचे मोदें जोगडीं आनी झुजां करतात. तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात. तुमी मागतात आनी तरी तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या वोंडोवण्यांनी फाटल्यान तें होगडावंक वायटव्या मोनान तुमी मागतात. ओ विस्वासी मनशांनो, ह्या संवसाराची इश्टागत म्हणल्यार देवाची दुस्मानकाय म्हूण तुमी नकलोत. तर संवसाराचो इश्ट जावंक सोदता तो देवाचो दुस्मान जाता. देवान आमचे भितर तिकान करूंक आत्मो घाला. तो आमच्या मोगाक प्रेम भाशेन अंतरेकता. अशें पवित्र पुस्तकां सांगाता तें बेश्टेच दिसता तुमकां. तरूय तो अदीक उदारपण आमकां करपा दिता.
देखून अशें बरयल्लें आसा, देव गर्विश्टांक जोळटा आनी कालत्यांक आपलें बळेपण दाखयता. अशें तर देवा मुखार कालतीं जायात, देवचाराचेर झुजात आनी तो तुमचे सरशिलो पयस वेतलो. तुमी देवा लागीं सोरात आनी तो तुमचे लागीं सरतलो. पातक्यानो, तुमचे हात धुवात. दोन मनाच्या मनशांनो, तुमीच काळजां नितळ करात. तुमची दुर्दर्शा पडोवन कोणतीं बरीच जायात आनी रडात. हास्ये सुवातेर रडटात आनी कुशाल हास्ये सुवातेर दूख करात. सोरेस्परा मुखार कालतीं जायात आनी तो तुमकां वयर काडटलो. देवाचें उतोरें. देवाचे मोड उपकार. आमचो जबाब. सोरेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. सगलीं बारबर म्हणुया. सोरेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. पारव्याच्या पातकां जोर म्हाका दिलें, हांव उडून वेतो आनी स्वस्थ रावतो. पयस पयस पडून वेतो आनी अरण्यान बिराड करतो. जबाब. सोरेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. उपरासलोल्या कोर वाऱ्यांतलो आनी वाडोलांतलो दाव दावी आसोर सोडून काडून त्यो कातरून उडोय दोनया. म्हज्या दुस्मानाच्यो फोटकिऱ्यो जिबो. जबाब. सोरेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. शारांत फकत जबरदस्ती आनी झगडी, शाराच्या कोटा दुर्गां वयल्यान दीस रात तेडून फिरतात. जबाब. सोरेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. सोरेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. सुगुणी मनशांक तो कदींच पडूंक हालूंक दिवचो ना. जबाब. सोरेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. दुसरी कोयशीच वडवीक मागिना हांव म्हाका, जेजू तुजो कुरीस सगली म्हजी आशा. तुजे खातीर कुर्सार मेला म्हाका संवसार, तुजे खातीर हांवूय संवसाराक मेळ्ळां कुर्सार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सुर्वेस्पूर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. थंयचे भायर सरून जेजू आनी ताचे शिस गालिलियांतल्यान वेताले. पूण हें कोणाकूच गमलोलें ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतोच. 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जीवन जातलो. पूण तांकां हें उतर समजनासलें आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. काफार्नावान पावले आनी घरा येतूच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताले तुमी? ते ओगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो गाय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद करताले. मागीर तो बसलो आनी 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची खुशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो
आनी सगल्यांचो चाकूर जावचो. उपरांत एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका वेंगेन घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आयचे प्रश्न पयल्या वाचपांतले तशेंच शुभ वर्तमानांतले आमच्या जिविताक भोव फायद्याचे, आनी हे प्रश्न आमी आमकांच करूंक फावो आनी जोण एकल्यान आमी ताका जबाब दिवंकूय फावो. आयचो प्रश्न, पयलो प्रश्न पयल्या वाचपांतलो, कित्याक झुजतात तुमी? कित्याक झगडीं केस्तांवां करतात? कित्याक एकामेकाचो जीव पासून काडपाक तयार आसात? जबाब बागेवन जाकोब आपले चिठीन दिता, कित्याक तुमकां जाय तें तुमकां मेळना, तुमची काळजाची आशा जी आसा ती भरोना. देखून ही झगडीं केस्तांवां एकामेकाक मारप ही आशा जी आसा ती आमकां हातून पावयता. रोखडेंच दुसरें कारण ताणें दिलें, कित्याक मेळना? कित्याक तुमी मागिनात. माग आनी तुका मेळटलें अशें जेजून सांगलेलें, पूण तुमी मागिनात. तरी पूण तिसरें कारण सांगता, मागतात जाल्यारूय तुमकां मेळना, कित्याक तुमचें मागणें मिजाशीन भरलेलें, तुमचें मागणें खालतिकायेचें ना, आनी ह्या पासत तुमकां मेळना. म्हणटच आख्खी वोड जरी तर आमी घेतली भाव भयणीनो, समजूंक जाता खालतिकाय ना देखून झुजां आसात. खालतिकाय ना देखून आमी एकामेकाचो जीव पासून काडपाक पावतात. खालतिकाय जरी तर आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आयली जाल्यार आमकां जाय आनी आमच्या काळजाची जी आस आसा ती आमकां एकामेकाचो जीव काडूंक, एकामेकाक त्रास करूंक, एकामेकाक वायट करूंक, एकामेकाचें पाड घालूंक पावोवची ना. आनी अशें जायना जावपाक जेजू एक सोल्युशन दिता. कोणाक पयलो जावपाक जाय? सगल्यांचो चाकर जा, निमाणो जा. कोणाक चड जाय? थोडें घे आनी दादूस जाव. जें कितें आसा तुजे लागीं तेंच घेवन दादूस जाव आनी दुसऱ्यांचें पाड घालूंक तूं पावचो ना, दुसऱ्यांची आशा तुका जावची ना. आनी असल्या वेळार जें कितें तूं मागता देवा लागीं तें तुका आनिकूय मेळटलें. म्हणटच ह्या सगल्या बरेपण, हें सगळे भाशेचें बरेपण जरी तर आमकां येतलें, ह्या संवसारांत जरी तर आमकां बरे भाशेन जिवंक जाय जाल्यार खालती जाव, धाकटो जाव, निमाणो जाव, आनी देव तुका वयर काडटलो. दुसऱ्यांची सेवा करीत जाल्यार देव तुका पयलो करतलो. गायन घेऊया C18, पेज नंबर 36. C18. समर्पिता आमची मना समर्पुया आत्मीक मनात तयार करता काळजा आमची तयार करूया आमी आमची जीण भेटूया क्रिस्ता तो खून दिता पिवूंक आमी आयलीन जावया. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाबय.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्परात दाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं अजापांचे अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडून हो वर्तमान आमकां जोडून दिलो. विचून काडलेली कुडी याज्ञिकी राजकूड पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा पोरजा आमी जावंक पावल्या. सर्व ताय आतां आमी तुजी कर्तुत्वां परगट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 तोलपरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार पडल्या तुज्या वैभवान. म्हूण सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. म्हूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. तुझ्या कुर्सांनी पुनर्जीवनपणा ओरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटे कांय जाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. झगडीं झुजां करूंक नाका. खालतो जाव. पयलो जावपाक जाय. सगल्यांची सेवा चाकरी कर. हेंच आमच्या मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस.
आनी आमकां पडूं दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आसोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesu prokas oikota, modus songito kana, gorvaice moftona, obrut sorgice kalza. God
प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडून सुर्गीचें सूख तूं आमकां भासायताय. ही तुजी भासावणी बेगीन शाती पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. विसलोल्या आदारी बिस्पा बो माने सिमिया पुरिफिकासांव फेर्नांडीसाचे पासत मागणे. बो मोगाच्या बापा, आमच्या सासणीक गोवड्या तरेतरेच्या मुणयारपणाचे सेवेन आनी मोगान तुजे पवित्र सोबेक तूं राखताय आनी चलयताय. तुज्या पुता जेजूच्या जाग्यार तुजे पवित्र सोबेन गोवड्याची पदवी दिवन तुज्या हिंडाची सेवा करूंक तुज्या चाकराक सिम्यावांक तुवें विचून काडलाय. देखून आमी तुका दिनवासता आनी तुजे लागीं मागता. तुज्या सेवकाक आनी आमच्या गोवड्याक तुज्या आत्म्याच्या देण्यांनी आनी बऱ्या गोवड्याच्या सुगुणांनी नेटोय. जेजू बरी आपलें जिवीत आपल्या शेळयां पासत भेटोवंक आनी क्रिस्ती सोपुर्णायेचे वाटेन तांकां चलोवन व्हरूंक तुजे जाणवायेन, शक्तीन, बुद्धीन आनी भक्तीन ताका भर. आनी आमी आमच्या गोवड्याच्या जतनायेन आनी ताच्या फुडारीपणा खाल तुज्यो खालत्यो उर्बेवोन आनी विस्वाची शेळयो जावन एकूच हीण कसो तूं आपयताय त्या परिशदेच्या मार्गा वेल्यान चलून आमच्या गोवड्या बरोबर सासणाच्या जिविताक पावशी कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गायन घेऊया F15 पेज नंबर 92. F15. तुझी खुशी जाया तुझो कुरीस उबार चले मोचे पाटल्या मोसो पतला पोरू तुझी खुशी जाल्या तुझो कुरीस उबार चले मोचे पाटल्या आपणाच्या जिवाचो सोमनीस मोगोरता आपलो जीव कोऱ्यांनीच तो सासना कोरायता आपणाच्या जिवाचो सोमनीस मोगोरता आपलो जीव कोऱ्यांनीच तो सासना कोरायता